नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। वेचिल्ले राज्य माहिती आयुक्ताची नावा सरकारान केली रद्द। कोर्टातल्या आव्हानाचो धपको। फायर ब्रिगेडीक नवे 260 पोस्ट। कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक समान काम समान पगार। आनीक 2.5 वर्सां कसिनो मांडवीतच आशिल्ल्यांची लायसनां जातली रिन्यू। सुत्रां म्हणटात नवे हॉर्स शू कसिनोक पोन्ने परमीट मेळूं येता। स्वतंत्रताय दिसा एनजीओचो निषेध। मोती दोंगरावेले बेकायदेशीर घरांनी रावपी लोक पर्याय नाशिल्ल्यान हताश। 16 ऑगस्टाक घरा सोडची पडल्यार सामुहीक आत्महत्येची शिटकावणी। प्रुडंटाचो रिपोर्ट। नौदळाची सिंधू रक्षक पाणबुडी स्फोटासरशी मुंबई बंदरार बुडली। 16 जाणांक मरण। क्षेपणास्त्रां काबार। उजो पालोवपाचे यत्न चालूच। नौदळाक जबरदस्त धपको। आणि एअरटेल गोवा प्रोफेशनल लीगांतल्यान उदेंत्या फुटबॉलरांक मेळटली उर्बा, म्हणटा एअरटेलचो सीईओ अशोक गणपती। खबरो विस्तारान। वेचिल्ले राज्य माहिती आयुक्ताचे प्रकरण हायकोर्टान गेले उपरांत सरकारान दोनूय राज्य माहिती आयुक्ताच्यो वेंचणुको रद्द केल्यो। बुधवारा मंत्रिमंडळान फक्त मुखेल माहिती आयुक्ताची वेंचणूक पास केली। राज्य माहिती आयुक्त नेमचे पयलीं आता सरकार सगळ्यो कायदेशीर गजाली तपासतलो आनी उपरांत परत जायरात दितलो। फायर ब्रिगेडी खातीरूय सरकारान नवे 260 पोस्ट काडल्यात। सरकारी खात्यांनी कंत्राटाचेर आशिल्ल्यांक समान काम समान पगार तत्व लागू करतले। Cabinet resolved to recommend the name of Srimati Leena Mehendale IAS, retired as a Chief State Information Commissioner. With regards to appointment of State Information Commissioner, the Cabinet further resolved to direct that in view of the issues that have arisen, including the interpretation of various orders of Supreme Court on the subject, the process for appointment of State Information Commissioner be cancelled and re-advertised after proper examination of all issues, including the order of the Supreme Court. Law Department सगळे सुप्रीम कोर्टान दिल्ले ऑर्डरी कायदो हाजे हे करून ओपिनियन दी म्हणला। राष्ट्रीय फायर एडवायझरी काउन्सिल म्हणून एक आसा, ताजे नॉर्म्सा प्रमाणे गोंयान 1327 फायर पर्सनल जाय। 509 शॉर्ट असले सुद्धा जाल्यार तातले भितरले 207 पोस्ट आयज कॅबिनेटान एप्रूव दिल्या। उरलेले आते जशे फायर स्टेशन्स सेटअप जातली आनी रिक्वायरमेंट जनरेट जातले अशें ताजे त्या वेळार विचार। Science and Technology Department has been appointed is a nodal department for purpose of creating garbage treatment facilities. Goa State Infrastructure Development Corporation जाने already कामकाज चालू केल्ले ह्या विशयाचेर, they have been nominated by cabinet as an executing agency. Supreme Courtan फाटी निर्णय दिल्लो त्या प्रमाणे सरकारान unauthorized religious structure in public places. We are dividing policy केल्या. We are dividing into categorization, those which can be retained and regularized. The other is remove. तातूंत भितर दोन भाग आसा। एक remove without relocation. ताका जर relocate करपाक शक्य ना जाल्यार काडून उडयतले। Remove with relocation. Freedom fighter जे आसा पळय तांकां 2% रिजर्वेशन आहा। त्या जाग्यार ही आता हे नोटिफिकेशन जालें की 90 दिसा भितर कोण उरला पळय ताणें अर्ज करपाचो आनी जशें कॉम्पेन्सेटेड अपॉइंटमेंट आसता तशें तांकां म्हणजे प्रत्येक पोस्ट तयार जातून 5% सायडीक काडून तांकां मेकळे करतात। त्यामुळे 2% रिजर्वेशन आसा पळय ते दॅट हॅज बीन विथड्रॉन विथ द डेट इट इज नोटिफायड। मांडवीन आनीक 2.5 वर्सां तरी कसिनो आसात तशे उरतले। सरकार नव्या कसिनोक लायसन दिवचो ना, मात आशिल्ल्यांची 2 वर्सां खातीर रिन्यू करतलो। मुख्यमंत्री म्हणटा आनीक 2 वर्सां तरी मांडवीतले कसिनो थंयच उरतले। सरकार हे फुडें तांकां भायर वचपाची अट घालतलो। इतले मजगती आग हे एनजीओन सरकाराचे हे निर्णया आड 15 ऑगस्टाक स्वतंत्रताय दिसा निषेध उक्तावपाचें थारायला। सरकारी सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हॉर्स शू कसिनोचे परमीट नवे कसिनोचे परमिटान पडना। 31 मार्च 2014 वा ताचे पयलीं एखादे कसिनोचे परमीट सोंपता आसत जाल्यार ते कसिनोचे परमीट 2 वर्सां खातीर वाडोव येता, पूण ते खातीर तांकां मांडवी दर्यांतल्यान वचचें पडटलें अशें सरकारान थारायलां। हॉर्स शू कसिनोचे लायसना खातीर आपल्याक फायल मेळ्ळ्या, पूण ताचेर अजून निर्णय जावंक ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। The policy of the present government is not to allow any further offshore casinos in the state of Goa. Those who have expiry before 31st March
may be considered for 2 more years subject to condition that they have to agree at the beginning that they will take it out. In short, the license will not be beyond 2 years. Therefore, there will be no license at the end of 2 years. माझ्याकडे फायल पावल्या म्हाका वाचपाक वेळ मेळना. हय, कोण वाचतलो बसून त्या खातीर कॅसिनो खातीर हांवें तकली कित्याक हें करपाची. आतां फाल्यां मातशी सुटया टायम मेळालो वाचतलो. मागीर तुका सांगता. मेळे फायल पावले सोमारात. बोट आनी लायसन्स आर नॉट द सेम थिंग. License is a different thing. Boat is an operating instrument. Like for example, bus route तू दिता पळय. बस रूट दिलो म्हापसा पणजी. गाडी पोन्नी आल्यार नवी गाडी घालतलो न्हय. 31 मार्च 2014 उपरांत परमिटां सोंपता आसत जाल्यार ते कसिनोक मांडवीन रावंक लायसन्स मेळचें ना अशें पर्रीकार म्हणटा. At present 5 offshore casino licenses are in force. 4 जाणांचे 31 मार्चाक सोंपता. एकट्याचे डिसेंबर 2014 सोंपता. आग ही आपवावरपी संघटना कसिनो आड आवाज काडटा. संघटना स्वतंत्रताय दिसा सरकाराच्या धोरणाचो निशेध उक्तायतली. हॉर्स शू कसिनोक लायसन दिवपाचो प्रस्ताव भायर मारला अशें 5 जूनाक मुख्यमंत्र्यान आपल्या फेसबूक पोस्टान म्हणिल्लें. मांडवींतल्यान कसिनो काडपाचें उतर भाजपान जाहीरनाम्यान दिल्लें. 1.5 वर्स जालें तरी मांडवींतलें हें चित्र अजूनय आसात तश्शें आसा. ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर आनी ओमकार फळारी. मोती दोंगरावेले बेकायदेशीर घरांनी लावपी लोक पर्याय नाशिल्ल्यान सामके हताश जाल्यात. आमी आतां कोर्टातय वचचे नात आनी कोणाचे पांय धरचे नात. 16 ऑगस्टाक घरांतल्यान भायर काडले जाल्यार सामुहीक आत्महत्या करतले अशी शिटकावणी मोती दोंगरावेले लोकांनी दिल्या. 16 ऑगस्ट मेरेन घरां सोडपाक कमनीदाद प्रशासकान मोती दोंगरावेल्या लोकांक नोटीशी दिल्यात. समीर भटाचो रिपोर्ट. मोती दोंगरावेली बेकायदा घरां 16 ऑगस्टा मेरेन सोडपाच्यो नोटीसी कमनीदादीन लोकांक दिल्यात. ह्या घरांनी रावपी लोकांनी ह्या आदींच कोर्टात वचून स्थगिती आदेश मेळिल्लो. मात हे फावटी कोर्टात वचपाची तांची तयारी ना. 16 ऑगस्टाक जे कितें घडटा ते पळोवया अशें लोक म्हणटात. 2001 मुख्यमंत्री जेन्ना गोंयांत येयले तेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले. 2001 जेन्ना मोती येयल्ले तेन्ना सांगले की रिहॅबिलिट आमी तुमकां घरा मारून दिता म्हणून. तेन्ना गव्हर्मेंटान फंडय सँक्शन केलो. पूण कित्याक जावना हें खबर ना. आमी हायकोर्टान वचपाक आमकां येना कित्याक आमचे कडेन पयसो ना. आता तुमी 16 तारीख जाल्या उपरांत करतले कितें? 16 तारीख जाल्या उपरांत आमचे सगळ्यांनी एकूच चिंतलेले आसा जीव दिवपाचे आनी ऑप्शन ना. हांगा 35 वर्स जाली आमी कोर्टान वचपाक तयार ना, मरपाक तयार जाल्ले आसा. फाटली 41 वर्सां हे लोक मोती दोंगरार रावतात. तांची पुराय जीण ह्या वाठारांतच गेल्या. मात आतां मुखार कितें हो प्रश्न त्या सगळ्यांकूच पडला. नहीं सोचा, हमारा किधर भी घर नहीं है, कुछ नहीं है. कार्ड भी इधर का है, आईडी कार्ड, हमारा इलेक्शन फोटो देखा, बेटे का बच्चा देखा, नाती पोत देखा. अभी घर नहीं, पानी भी नहीं था और करंट भी नहीं था. और अभी जाओ बोले तो किधर जाएंगे साहब, हम गरीब लोग. ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि घर क्यों तोड़ रहे हैं. अब हमारा आदमी भी नहीं है, बच्चे लेके हम लोग कहीं बोलता है हम किधर जाने का. इधर हमारा 40-50 हमारा बच्चा लोग सब स्कूल पढ़ता है, इधर स्कूल पढ़ता है, इधर ही बड़े हुए हमारे बच्चे. निकाल रहे तो हम लोग को किधर जगह देता है. अभी आम्ही फक्त गव्हर्मेंटाकडे एकूच मागता की आम्ही सांगणार की आमकां मोतीरूच रिहॅबिलिट करात म्हणून. 10वीन शिकपी हो भुरगो म्हणटा म्हजी कितें चूक. घर गेले जाल्यार अभ्यास कसो करप. आमचे घरा मोडपा आसा, आमी कितें करप. ह्या वर्सा आमी 10th पावला. 10th आमचे बोर्ड एग्जाम आसा. बोर्ड एग्जाम आमी दिवना जाल्यार आमचे फूल फ्युचर पिड्यार जाता. अशें कित्याक करता गव्हर्मेंट आमच्या खातीर. आमी कितें केलां तेमकां. प्लीज आमचे घरा मोड नाका. बेकायदा घरां सोडपाच्यो नोटीसी मोती दोंगरावेल्या लोकांक दिवपाचें काम चालूच आसा. कमनीदाद प्रशासकान बुधवारा ताळसाजर वाठारांतल्या 55 घरांक नोटिश्यो दिल्यो. इतल्या मजगतीं मोती दोंगरावेल्या लोकांक वाचोवचे अशी मागणी मुस्लीम जमात संघटनेन केल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मोती दोंगर प्रकरणात हस्तक्षेप करचो अशी मागणी ह्या संघटनेन केल्या. खंयचेच गव्हर्मेंटाक अधिकार ना की तांकां स्लम एक्ट लायला आसतना तांकां ती काडून तांकां तेमी परतून धाडचे म्हणून. सरकाराची मिस्टेक कित्याक जाता की ही जे आमचे जे आमदार आसता हे हांकां यूज करता पॉलिटिशियनाक. लोकडे तेंची नांवां चडयता वोटींग लिस्टाचेर आनी आपल्या वोट करपा लागून तांकां तयार करता. जाले कितलीशीं वर्सां म्हाका दिसता हे मोती दोंगराचे लोक दिगंबर बाबाचे फाटी आसा. आनी जेन्ना हांकां पावर आसले तेन्ना तांणी ते हेल्प करूना. पण हें आमचें कर्तव्य आसा की आमच्या लोकांचें कर्तव्य आसा की आमची चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जो आयजचो CM आसा हेजे कडेन मागणी आसा. जो मनीस एक दिसान बायणां साफ करूंक शकता तो मनीस जाय जाल्यार हे मोती दोंगराचें जे लोकांचेर आयज जे संकट आयिल्ले कडेन आसा तो संकट वाचोवपाक शकता तो आमचो जो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट आनी ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.